कुलमदेव खापेश्वर देवस्थानाचो 22वा वर्धापन दिन गेली 100 वर्सांची मायज इतिहास आसलेलो ह्या देवस्थानाचो एक धाकटीशी घुमटी आसलेली। त्या घुमटेन आमी भव्य अशें मंदिर उबें केलें लोकांच्या सहकार्यान आनी हे आमचे वांगडी आज 22वा वर्धापन दिन आज यजमानपण आमचे मुरगांवचे आमदार शंकर आमोणकर यांचे वडील पद्मनाभ आमोणकर यांच्यानी यजमानपण भिशयल्लें आसा। आज तशेंच महाप्रसाद मोठ्या दबाज्यान आमचो चालू आसा महाप्रसाद। फाल्यां आमचे सांजचे नाटक आसा दशावतारी नाटक आज सांजे। फाल्यां सत्यनारायण महापुजा आसा, डान्स कॉम्पिटिशन आसा आनी हो कितलीशींच वर्सां परंपरा आसलेलो हो देवस्थान हे कुलमदेव खापेश्वर देवस्थान लोक सगळ्या भक्ती भावान हांगा कसलेच भेदभाव नासता। हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सुद्दां ह्या देवस्थानाक मानता आनी दर आयतार बुधवार ह्या देवस्थानाचे दर्शन घेवपाक हांगा लोक जमा जाता आनी मोठ्या भक्ती भावान आज हो उत्सव आमी साजरो केला। ह्या देवस्थानाचो कुलमदेव खापेश्वर देवस्थानाचो कॅशर म्हणजे खजिनदार यंदाचो आमचो 22वा वर्धापन दीस आनी सगळ्यांनी आमकां सर्व आमच्या सडावासी आनी तशेंच बोगदावासी जेटीवासी आमकां सहकार्य केल्या बद्दल आमी तेंचे अत्यंत आभारी आहोत आणि सगळ्यांच्या वतीने आमचो हो कार्यक्रम यशस्वी जालो त्या बद्दल आमी सगळ्यांक आभार मानतात।